महिन्या पुढे स्ट्रॉंगेस्ट वुमन ऑफ गोवा म्हणून अवॉर्ड मेळला तेका. जेदोण हांवें तेका चोयलें पयले पाटी कार्निवाल येतना म्हाका तो एक पुतलो दिसलो बट एक्चुअली मागीर कोणें तो एक रियल ह्युमन बींग तें. सो ही आयडियर तुमकां कितको येयलेला? आमी न्हू पयले 2 वर्सां रस्त्याचेर शो केला. पयलो शो न्हू स्टॉप चायल्ड लेबर म्हणून दाखयले आनी तेन्ना न्हू ते 5 वर्सांचे हालेले ते. मादर तेरेसा केली तेका, लेडी जस्टीस केली तेका. आनी लेडी जस्टीस केले तेन्ना न्हू लोकांनी जायते जाणांनी म्हणले हे चेडू रियल न्ही, हे चेडू थर्माकोल. लोक सगळो थर्माकोल म्हणून वयताय. हांवें म्हणलें बाये म्हणलें एक पोज दाखय आनी म्हणलें तूं तागडीक पळय म्हणलें. तेन्ना न्हू चेडवान म्हाजे आयकून न्हू ते भाशेन शो केलो. ह्या वर्साक फुलांगान करून सोडली. म्हाजो आवाज तेका केन्ना केन्ना येयना. शोवाचेर म्युजीक व्हडलो आसता पूण तूं म्हाज्या चेडवाक म्हाजे सिग्नल गावता आनी म्हाजे चेडू न्हू म्हाज्या सिग्नलाचेर एक्शन करता. जायती प्रॅक्टीस करता ते. जेन्ना ते 1.5 वर्साचे हालेले न्ही हांव म्हाज्या चेडवाक पायपाचेर सोडयतालो, ते वयतालो अशें करून झाडाचेर सुकोंक आयिल्ल्या भाशेन रोप तेका सुकोंक घालतालो आनी काडटालो. I just want to ask you, Plazia, what motivates you to do this? It's just fun, like at the very same time it gives me experience to face the world. Something very memorable and very precious to me. What was that one message that you like to give all the girls out there your age? I would say enjoy, be free, do what your heart says, and yeah, be strong. That's it.